आयतार 15 डिसेंबर 2024 क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार. मुखेल मूळ. तर आमी कितें करचें? येळकादार. आयज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार. आयज नातालाच्या आट्यार गुलाबी वात पेटयता आनी खुशालकाय परगटा. आयच्या पयल्या वाचपांत तशेंच स्तोत्रांत इस्रायल पोरजा देवाशी परत आयल्यात म्हूण खुशाल जावंक उलो करता. दुसऱ्या वाचपांत बागेंत पावलो फिलिपकारांक खुशाल रावन दुलोव आनी दिनवाशी काळजाक मागणी करून तयार जावन जेजूक येवकार दिवंक आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत बागयो जेवण दिसतात, देवाचें उतर पावता आनी पोट तिडकेन परगडटा तेन्ना लोकांच्या काळजांत ती रोंवता आनी जायतीं ताची शिकवण मानून घेतात आनी ताका विचारतात. तर आमी कितें करचें? तेन्ना वेगवेगळ्या जोम्यांक तो उपदेश दिता. उदकान स्नान दिवन जेजूक परगटून ताच्या येण्याक तयार करता. जेजून देवाचें राज सिसांक तशेंच पोरजेक परगटलें. आपल्या सिसांक शुभ वर्तमान मानून घेवंक शिकवण दिली आनी आख्ख्या संवसाराक पाठयलें. आपल्या मरणान आनी पुरो जिवंतपणा वरवीं आमकां सर्गीचें दार उगडलें. आतां जेजू परत येवचो जाला, तर एकामेकाच्या मोगान दिनवाशी काळजान मागणे करून तयार जावया. त्याच परी बागयोत फ्रांसीस शावेरान शुभ वर्तमानांत परगटलें, तर ताचे रेलिकेची दोबाचीक दाखोवन चलतना आनी 2025 उत्सवीक वर्साक तयार जातना पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन भरून उर्बेवत शुभ वर्तमानाचो परगटणार जावन आदार मागुया. मोसो धराप. पवित्र सभेचे नेम पाळून देवाचें राज परगटलो.